सावळबाब म्हाका सांगात ते सांगतात की कांय जाणां उतर दिल्लें आसतलें ते पाळपाची आतां वेळ आयला. थोडी आतां इलेक्शन 1.5 वर्साचेर आयिल्ल्यान कांय पॉलिटिकल कंपल्शन्स असतात किंवा पॉलिटिकल कॉम्प्लेक्सिटीज असतात, त्या दृश्टींतल्यान कांय जाणां एकोमोडेट करची पडटा. तुमकां ह्यो गजाली पडटात की दीस इज अ रायट टायम टू गो फॉर अ बीग रिशफल? नाही, ॲक्च्युअली दिस शूड हॅव बीन हॅपन डन लाँग बॅक. पूण आतां कितें जालें, सामकें लागीं पावलां न्ही आतां, सो दे मे बी डुईंग इट. अभी नहीं तो कभी नहीं असं जालां. हय अशें जातलें. पूण दुसरें कितें जालां आतां पळय आं, जी नांवां येतात पळय पेपरांनी, दिगंबर कामत येना आनी कोण दिलेल्या लोबो आनी कोण संकल्प आमोणकर, ही नांवां म्हाका कळना. म्हणजे ते जेन्ना ते जॉयन जाल्ले पळय काँग्रेसचे आमदार, तेन्ना सगळ्यांनी सांगलें की आमचें कांयच वी आर जॉयनींग BJP अनकंडिशनल. अनकंडिशनल म्हणून. हय तर आतां फक्त एक्सेप्ट आलेक्स सिकेरा. हय That was his only condition, that I should be made minister. He wanted to retire from politics, and there should be. Then he was prepared. Otherwise, this thing was held up. करेक्ट. तांकां आठवो आमदार मेळनाशिल्लो, एका आमदार तांचे ऐन त्या वेळार ते दांडे मारल्या कारणान. बरोबर. सो इफ दे प्रॉमीस आतां पळय दिगंबर कामत जर मिनिस्टर करतलो, अकॉर्डिंग टू BJP's core team, they have to remove some Saraswat. If they want to तुम्ही तो फॉर्म्युला फॉलो करतात सारको. If they want to have take in दिगंबर कामत, then they should remove some. Who is there? Whom they can remove? म्हाका दिसता कोणाक काडपा खातीर ना. आतां एकच चल्लां कितें की संकल्प आमोणकराक आपण बरी बातमी दिवंक सोदता असो एक स्टेटमेंट केन्ना ताच्या वाडदिवसाक CMन केल्लो. तो स्टेटमेंट फाटल्या फाटी म्हाका फाटले 5-6 म्हयने हांव आयकतां. आनी देर इज अ स्कोप. निळकंठ हळर्णकर आहा पळय, ही फ्रॉम द सेम समाज, ताका काडून हेका करूंक शकतात ते. काडल्यार व्हडलो बोवाळ जावचो ना. पण इफ यू रिमूव आमचो रोहन खंवटे, तर ओन्ली देन दिगंबर कामत केन्ना इक्वेशन बसोवपा खातीर म्हणटा. अशें आनी कोणाक काडूंक शकना. बरोबर. देर आर ओन्ली 2 भंडारी मिनिस्टर्स. देर इज नो भंडारी MLA with BJP another, so they cannot remove them. So I think they at the most they will be one. म्हणजे तुम्ही म्हणटात हे जर समाजाचे इक्वेशन जर फॉलो केलें, हय, कोर्ट टीम हे बीजेपी कडेन चड स्कोप ना म्हणटा तुम्ही. खूप ना, फक्त एकच चान्स तांकां आसा. म्हणजे संधी एक आतां एक वॅकन्सी आहा ऑलरेडी, आनी सेकंड वॅकन्सी मे बी फॉर संकल्प आमोणकर. तेज्या पलीकडे आनी कांय चॉयसूच ना. चॉयसूच ना. या दत्तप्रसाद बाब, तुम्ही सध्याच्या मंत्रिमंडळाच्या परफॉर्मन्सा कडेन कशें पळयतात? आता परफॉर्मन्स जेन्ना तुमी विचारत आनी सावळबाबांची नांवां घेतलीं, जाल्यार आज पळोवंक वचत जाल्यार रोहन खंवटे आनी सुभाष फळदेसाय, म्हाका दिसता दीज आर द ओन्ली 2 मिनिस्टर्स हू आर एटलिस्ट परफॉर्मिंग आनी दे हॅव सम परफॉर्मन्स टू शो. आतां बाकीचे माविनान कशें सगळें टॅक्सीचो गोंदळ आनी सगळें ते बसीवाल्यांचो गोंदळ घातला ते आमकां सगळ्यांक खबर आहा. बाकीचेय सगळीं जी डिपार्टमेंट्स आसा, आतां रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट, ते BLO सगळे कशे आपले पावर्स यूज करून पणजेचेच BLO 28 BLO चेंज करपाचो प्रकार घडलो. मागीर तांकां इलेक्शन कमिशन मदीं इंटरव्यून जालें आनी तांकां परते रिइन्स्टेट केले. सो अश्यो जॉब स्कॅमाचेर आतां कोणूच उलयना. जॉब स्कॅमाचेर येदो व्हडलो विशय जालो. ताजेर आतां दॅट इज आय डोंट नो वॉट वेर दॅट इज गॉन. ताजी एन्क्वायरी खंय पावल्या वी डोंट नो. बाकीचे ते एक्सायजाचेच आमचे कितकेशेच मुद्दे आसा. येदो व्हडलो ट्रक 3 कोटीचो ट्रकाचो जो स्टॉक धरलो, ताजेरूय आतां कांय फुडें कितें एन्क्वायरी जाल्यार वी डोंट नो. एक्सायज ऑल्सो इज नॉट गिवींग अस एनी इन्फॉर्मेशन. सो इफ यू गो टू सी, नोबडी इज परफॉर्मिंग. आनी दीस इज एन ऑपॉर्च्युनिटी फॉर डॉक्टर प्रमोद सावंत की सगळेंच ओवरऑल करून एक दुसऱ्यांक सगळ्यांकूच नवी ऑपॉर्च्युनिटी जर दीत, फ्रेश कॅबिनेट म्हणटा तुम्ही. कंप्लीट फ्रेश कॅबिनेट, म्हणजे ह्या सगळ्यांक घरांत हाडपाचें आनी एक जो एक एटलिस्ट दुसऱ्याक चान्स तरी दिवपाचो परफॉर्म करपाक. म्हणजे हांवें जी 2 नांवां घेतलीं, रोहन खंवटे आनी सुभाष फळदेसाय, हे 2 जाण जर सोडले जाल्यार आय कॅन से एवरीबडी इज अ नॉन परफॉर्मर. एवरीबडी इज अ नॉन परफॉर्मर. दुर्गादास बाब, तुमकां कितें दिसता परफॉर्मन्स ऑफ दीस कॅबिनेट? पळय, परफॉर्मन्स ऑफ दीस कॅबिनेट इन सिंगल लायन की एवरी मिनिस्टर इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ देअर ओन पोर्टफोलियोज. हो सारांश. हांगा कोण कोणाचेर कंट्रोल ना. एक मंत्री ॲप हाडटा, दुसरो मंत्री आपूण ॲप काडटा. सो सगळो गोंदळ चल्ला. आनी तातूंत तांचे कमिटमेंट्स आसतले जे देवाचे शपथ घेवन आयिल्ले तांकां भितर घेवपाक. सो हे सगळ्या गोंदळान अल्टिमेट सफर जाता कोण? सफर जाता जनरल पब्लीक. कारण कामां अडकून उरतात, रेड टेपिझम जाता, डिपार्टमेंट चलना. आतां स्पोक्स पर्सनान जे म्हणलें BJPच्या की कांय हातून घेवचें पडटा, वयल्यार निर्णय जाता, सारकें ताजें. आय एग्री विथ हिम. क्लासीक एग्जाम्पल तांच्याच बाबतीन आहा. बाब रोहन खंवट्यान हात धरलो, गट धरलो म्हणटा आनी ताजेर FIR केली.
आतां रोहन खंवट्याक ताका नमस्कार करचो पडटा. म्हणजे ही बाबडे काकूट दिसता म्हाका बीजेपी ऑफिस बेररांची बी केन्नाय. म्हणजे वयल्यान आदेश आयलो जग पाळा. पणजेच्या आमदाराक रेपिस्ट म्हणून सगळ्याक हे केले प्रचाराक. आयज तो रेव्हेन्यू मंत्री आहा. सो बेसिकली तूं पळयत हे सगळे कितें म्हणटात ताका रिशफल ते कितें चल्लां तें कळ्ळें. रिशफल करूनय फायदो ना. रिशफल केल्यारूय येना. कारण ऑल द मिनिस्टर्स विच विल कंटिन्यू बिकॉज काँग्रेसिफिकेशन ऑफ बीजेपी जाला. सो इट विल कंटिन्यू वॉट इज हॅपनिंग. रिशफल जाल्लें. रिशफल ते तांच्या हातीन आहा. आमी काय आमच्या वी कॅनॉट से वी वॉन्ट इट ऑर नॉट वॉन्ट इट. परफॉर्मिंग दिसतात काय परफॉर्मिंग दिसतात. सरकारूच चलना. देयर इज नो परफॉर्मन्स ऑफ गव्हर्नमेंट इन्क्लुडिंग एंटायर कॅबिनेट. आणि जसे दत्तप्रसाद No, चेंज जर केलो नव्याक जर चान्स दिलो एंटायर कॅबिनेट तर जातले म्हणून हे सरकार चेंज ना. चेंज असा तो 2027 चेंज म्हणटा तो 27 Exactly. सगळ्यांकूच घरात हाडपाचें. सगळ्यांकूच घरात दॅट इज द ओन्ली वे आउट टू आता सेव्ह. कितें आता जे मातशें जे कितें उरलां ते तरी सगळे जाग्यार घालपा खातीर एक 18 म्हयन्यान तरी एक नवे फेसीस हाडूंक जाय. नवे फेसीस हाडूय म्हणटा तुमी. मामरे बाब ते म्हणटात तुमगे कांयच चल्लें ना. तुमगे ते दत्तप्रसाद बाब तरी एक दोग जाणांक बेनिफीट ऑफ डावट दितात. दुर्गादास बाब तर म्हणटा सरकारच चलना म्हणटा. दिसता हे कानूय बंद जाले आनी दोळेय बंद जाले. कळ्ळें न्ही. किंवा त्या सॉंग बीन करता म्हणजे कांय दिसना अशें. गेल्या कितले वर्सांनी म्हणजे 2012 पासून आमचें सरकार आसा हांगा. आनी आमच्या डबल इंजीन सरकारान गोंयचो जो कितें विकास पळय केला म्हणजे तो इन्फ्रास्ट्रक्चर आसूं कसलोय क्षेत्र तुमी घेयात. तुम्ही मंत्र्यांनी परफॉर्म केला काय कितें. मंत्र्यांनी परफॉर्म केला काय कितें. ना ते म्हणटात कितें ते सरकार म्हणजे गोंयान कांय जावंक ना. सरकार सारकी चलना म्हणटा ताजें सांगता तुमी. हय म्हणटकच विकासाच्या बाबतींत जो चौफेर विकास जालो तो सगळ्यांक दिसता. तो आनी परतो ताजे आमी खूब सांगतात. बरोबर. पण त्याच बरोबर प्रशासनूय हें करता आसतना आजूच हांव ते हे आयकतालो गोवा वाचतालो. तुमीच बातमी दिल्या ती तुमच्या गोवा ऑनलायन जे पळय आसा ग्रामीण मित्र. तुमचें एखादें एप्लिकेशन केल्या बरोबर तुमकां तुमचो डॉक्युमेंट हाडून घरा कडेन दिवप हे जे म्हणजे सरकार तुमच्या दारी अशा प्रकारचे अनेक जे हे पळय आसा मागीर सोशल सेक्युरिटी म्हणा कितें खंयच्या हातून सगळ्या हातून जो चौफेर विकास जाल्लो पळय आसा तो आनी दोळे आनी कान बंद केल्ल्या मुळे तांकां ते दिसना. ओके तांणी दोळ्यांनी येता येता क्लासिक एक्झाम्पल येता येता तुमचे म्हऱ्यान दिसता तांकां कित्याक ताका आतां ढोल म्हणून सांगचें पडटलें म्हाका दिसता. ओके दोळ्यांनी दिसना. सावळबाब म्हाका एकूच गजाल सांगात बिफोर आय गो टू द पॉलिटिकल गायस अगेन. तांची हे आहा की सरकार चल्ला म्हळ्यार कितें एक वटेच्यान आमी केल्लो इतलो इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट आसा आनी एक दुसरे वटेच्यान तुमी म्हणटात मंत्रिमंडळ परफॉर्म करना म्हण प्रत्येक क्षेत्रांक आनी दुसरे वटेच्यान तुमी म्हणटात मंत्रिमंडळ परफॉर्मन्स करना म्हण हो विरोधाभास न्ही सावळबाब. नाही हे आम्ही कोण म्हणनात. बीजेपीचो अध्यक्ष आहा पळय तोच सांगता की आपणे प्रगती तयार केला म्हणून आनी काही लोकांक काडूंक जाय. हय हे काय लोक म्हणना न्ही. हय आमकां कांय कळना. ॲज अ सामान्य मनीस खंयचो मंत्री काम करता काय करना हे कळपाक आमकां कांय मार्ग ना. आमी पळयता कितें पूल जाल्या रस्ते जाल्यार ते बरें. आनी दे आर रन फ्रॉम मनी फ्रॉम सेंट्रल गव्हर्मेंट. ते काय गोंयचे पयशे न्ही ते. परंतु जेन्ना बीजेपीचीच लिडर सांगतात की आपली सगळे प्रगती तयार केल्या आनी केल्या म्हणजे दे आर ऑल्सो फिलींग दॅट सम मिनिस्टर आर नॉट परफॉर्मिंग. आतां हे मिनिस्टर कोण हे आमकां कळपाचें ना न्ही. फाल्यां जर कोणाक काडलो जायत तेन्ना कळपाचें. सो आय थिंक दॅट एक्चुअली देर इज नो नीड फॉर एज फार आय एम कन्सर्न. गरज ना म्हणून आतां चल्ला पळय एज मामरे हॅज सेड इट दे आर डुईंग व्हेरी वेल. म्हणजे सगळे कामां न्ही पण काही गोष्टी चालल्या. आतां पळय कालच्या एका म्हयन्यान म्हणजे जून म्हयन्यान साधारणतः 9.5 लाख लोकांनी खंय एप्लिकेशन केलें ऑनलायन ओबीसी दाखलो इन्कम सर्टिफिकेट आनी दे गॉट इट. पयलीं सदां बातमी येताल्यो कोणाक अन्याय जालो. ह्या वर्सा कांय बातमी येवंक ना अजून हांवें वाचूंक ना. सो आय थिंक दे आर डुईंग व्हेरी प्रिटी वेल म्हणजे म्हणत म्हाज्यान. प्रिटी वेल म्हणपाक नो नीड ऑफ रिशफल. ओके हय म्हजे आनी सगळ्या गोंयकाराचे दोळे उगडे आसा कानूय उगडे आसा. आनी जो विकासाच्यो खबरो पळय तूं सांगता त्यो फ्रॉम 1999 ऑनवर्ड्स मनोहर भाई जेन्ना मुख्यमंत्री जालो तो
तो बाबडो मरो पर्यंत जो कितें गोंयचो विकास जालो तो ताका लागून जाला आनी मामरेबाब आमचो रावता चोडना आनी जो ते आतां विकासाचे ज्यो गोश्टी सांगता ताची ती फेरीबोटीची कितें दशा जाल्ली आसा हो ताचो विकास त्यो फेरीबोटी ना त्यो फेरीबोटी हाडून आतां एक एक्सिडेंट कितकोसोच एक्सिडेंट आनी त्यो फेरीबोटी आतां कितें करपाच्यो त्यो हाडपाच्यो आनी पाट्यार दवरपाच्यो ईडीसी पाटो प्लाजान फेरीबोटीची चड गरज पडटली आनी थंय त्यो बुडच्यो ना कित्याक थंय डेप्थ ना हो तांचो विकास पण म्हाका दुर्गादास आणि जे कान परते परते पळय तो म्हणटा आमी बंद दवरल्या तो कान तुमकां बंद तुमकां दवरल्या ब्रिज तुम्ही- बीज दिसत जेन्ना ना म्हणटा तुमकां. मनोहर भाईचेर जेन्ना तुमकां तुमच्या ब्रिज, रेव्हेन्यू मिनिस्टरान रस्ते स्टेटमेंट दिसत केले नाही. तेन्ना तुम्ही कान बंद दवरिल्ले तुमकां ते ब्रिज रस्ते बिस्ते दिसत ना काय दुर्गादास ब्रिज हय. That- बांधले म्हणून ब्रिज रस्ते बांधले म्हणून हे जायना चौफेर विकास बारीक लोकांक वयर काडप हो विकास फाटले 2 दीस जाले आमी भोंवता पेडणेच्या आज बार्देस पावले भोंवून सादे एग्जाम्पल दिता काल माजी सरपंच आयिल्लो मांद्रेचो तो म्हणटा अटल आसरा योजना तो म्हणटा आपले पंचायतीचे 260 फायल्यो पडून आशिल्ल्यो कॉन्स्टंटली फॉलोअप करपा आपूण गेलो म्हणून परती कितें तरी रिमार्क्स काडून परते सगळे फायल्यो दीस ओन्ली वन पंचायत सो आतां हे अटल आसरा कोण श्रीमंत लोक घेना मिडल क्लास लोक घेना मुख्यमंत्री जो म्हणटा पळय अंत्योदय तत्वा बारीक लोक ते तांचे खातीर आसता ही स्कीम सादी स्कीम हे पावनात तुम्ही दिन म्हयन्याचे जे पयशे येतात DDS ते काडून पळयात एसेंब्ली रिप्लाय पयशे टायमार येना एसेंब्ली लागीं आयले की टाक 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 करून हफ्ते येतात पयशांचे किंवा चवथ लागीं पावली की 2 दिसां पयलीं हफ्ते येतात पयशांचे